Bogotrontum Gosumestang, या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. मिसा पयलें एक पोटी आमी ह्या वर्साच्या विशयाचेर घडिल्लें तें गीत सांगाता गावया. बाबानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाब, ताच्या मोगाचो हुतमूक दिवूं केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जेवचें तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. दुसरें चरण जोडुल्लें सगळें घेतलें आमी दिल्ल्या ताटापला संतोष बसूंची येता उके सांडू करता बापाचे काळीज नारूस कितलें बरें भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जेवचें कवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसांव ताचें. मोगाच्या भाव भयणीनो, बरो दीस तुमकां मागता आनी बाळूक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आज 8व्या दिसाच्या नोवेनाक येवकार मागता. आज आमी पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसच्या बळेपणा विशीं नियाळ करतले. मुजेत हांव शिका, हांव कलत्या आनी बळ्या काळजा सो म्हणटा सोमी. शिंपटून गेल्ल्या बोकऱ्या बरी जाल्ल्या लोकांक पळोवन जेजूक बिरमोद दिसली, कारण ते समाजाच्या धर्मीक मुखेल्यांक ह्या सामान्य लोकांचो हुस्को नातलो. केदाळा हेरांचो हुस्को आमकां उणो जाता, आमी बळेपण वगडायता. हेरांचे कश्ट कळटेल्यांक हुस्को आसता, हुस्को आशिल्ल्यांक बळेपणाचें फळ फावो जाता. असलें बळेपण आमचे थंय रुता करूंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता. आयच्या नोवेना वेळा बाळूक जेजूच्या पुणशेतांतय आर्थीक रितीन आनी सगळे मुखांत कुमके हात दिवच्या सो दानी पासत मागया. तांणी आमचे दाखयल्ल्या हुस्क्याचो फळ जावन तांकां बरी भलायकी आनी जिवितांत समाधान बाळूक जेजू दिवं दी म्हूण मागया. ह्या मिसाची ते सवा हे परी आसात. बाळका जेजू गर्ग जावन मीस दितात रिटा रोड्रिगस, फेलिक्स डिसोजा आनी कुटुंब, समृद्ध पिरेरा, नितीन डिसोजा, जेसिंता डिसिल्वा, ओविन आनी डेझी लास्रादो, स्टेला सिक्वेरा. प्रत्येक दिसा खातीर बेनेडिक्ट लोबो, फ्रांसीस रेगोच्या आत्म्या खातीर मीस दिता मेविन रेगो आनी कुटुंब. ह्या स ते सवा सांगता आमची खासगी ते सवा बाळकाजीच्या पांया तळा समर्पया आनी उबी रावून प्रवेश गिता सवे ह्या मिसाची सुरवात करुया. दयेकन उबी रावया. Umarya, bhakti
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. जेजू बळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. बाळका जेजूक मान करूंक तशेंच ताची आशिर्वाद जोडूंक हांगासर जमलेल्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमचो जेजू जावन आसा खालत्या आनी बळ्या काळजाचो. देखून ताची भुरगीं आमी आमच्या जिवितांत खालतेपण आनी बळेपण आपणावन ताच्या वाटांनी चलोवंक आमकां तो आपणे दिता. तर आज आमी हांगासर आसता आसतना आमकां आमी सवाल करया, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत बळेपण म्हणल्यार हातेर घेवन आमचें पयण करना सावंगी, वा आमच्या जिवितांत हेरां मुखार आमी आमचो हांकार आमचें व्हडपण दाखोवन आमी आमचें पयण करना साव. जर तर आमी सादीपणे जावं चुकल्या तर त्याच जेजूचें आमी बक्षणें मागया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावत बरी वांटो घेवंक त्याच जेजूची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून आनी बरें सांगून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो ताचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनू वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आनी सरगार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण बढती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. उत्पत्ती ग्रंथांतलें वाचप. तेन्ना जुजेक आपल्या भोंवतणी आशिल्ल्या सर लोकां मुखार आपली बोगनां लिपोवंक जाली नात. देखून ताणें फर्मायलें, सक्त्यांक हांगातावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच थंय नातुल्लो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्तकारांक आयकली आनी हे खबर पाराव्याच्या रावल्याराकी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें,
हांव झुजे म्हजो बापूय आनीक जिवंत आसा गी. पूण ताचे हुजार ताचे भाव भियान थरथरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना झुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव झुजे तुमचो भाव. इजिप्त देशांक तुमी विकलो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंती जायनाकात. कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडलां. देशांत दुकोळ पडून आतां 2 वर्सां जातात. आनीकी 5 वर्सां देशांत दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कोसाप जावं लुवणी आसची ना. देशांत एक उरलेलो वांटो तुमचे पासत सांबाळूंक आनी एक व्हड सोडवणी वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमकांय आदी देवान म्हाका हांगा धाडलां. देखून म्हाका हांगा धाडिल्लो तुमी न्हय, बागार देवान. ताणेंच म्हाका पराव्याक बापूय जायशें केलां आनी सगळ्या इजिप्त देशाचो कारभारी नेमला. आतां वेग्गी तुमच्या बापाय लागीं वचून ताका सांगा, अशें सांगता तुजो पूत झुजे, देवान म्हाका सगळ्या इजिप्ताचो धनी नेमला. गळाय करिनासतना म्हजें शसी ये. देवाचें उतर हे. सर्वेश्वराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर दयाळ आनी कृपाळ, सुस्निकांनी मोगान भरलोलो. सदांकाळ तूं रूप लांबसोना, सस्नांक राग धरून रामसोना. आत्म्यामुच्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. आमच्या पदका परमाने आमचे कडेन तो चलना. आमच्या गुन्यांवाक फावो जाले, बारीकपण तो घेना. आत्म्यामुच्या सर्वेश्वराची स्तुती कर. आत्म्यामुच्या सर्वेश्वराची स्तुती कर.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसो मतेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका येसुम्या जेजू आनी ताचे शिस जेरुसलेमा लागीं पावून वेत दोंगराक लागसर आसल्या बेतफेक येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या दोग शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकार आसा ते अळलेक वसा आनी ते पावतास बांदून गेले एक गाडाव आनी सांगात आसा ताचे सिंगरां तुमकां मेळटलें. ताका सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. आनी कोणी तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक ताजी गरज आसा म्हणून ताका सांगा आनी तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो. अशें सांगून जेजू आपल्या शिसांक फुडें धाडलें. हें घडलें सिद्ध जावच्याक प्रवादे मारिफात सांगलें तें. सांगा तुमी सियोन नागाराक, पळय तुजेशी येता तुजो राय, बळो आनी एक गाडवार बसल्लो, सिंगराचेर गाडव्याच्या पिलाचेर सावरी करतलो. शिसांनी वचून जेजूक फरमायलें बरी केलें. गाडवाक आनी ताच्या सिंगराक ते हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी तांचेर सोडून गेले. उपरांत जेजू वयर सोडून बसलो. लोकां समेत सांगता थोड्यांनी दगले वाटेर अंतोळले आनी हेरांनी रुखा झाडाचे ताळे बेंडून वाटेर शिंपडायले. आनी ताच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो त्या लोकान भोप घाली, ओसान्ना दाविदाच्या पुताक, सदैव सुम्याचे नावी येता तो, ओसान्ना अत्युन्नत देवाक. तो जेरुसलेमांत रिक्तास ते सगळे शहर उसांबल जालें. ओ कोण म्हणून जेरुसलेमाकारांक विचारतले. वस्तो जेजू गलिलियाच्या नाझरेतांतलो प्रवादी अशें म्हणून लोकां समोर जाप दितलो. देवाचे वतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. बोळेपण वा कलतेपण नई अस्कतकाय बागार आमची ग्रेस्तकाय. बाळका जेजुतेय भोवमुगाळ भवनो आनी भयणीनो, कोलकाताची मदर तेरेसा आम्हा सर्वांक मोगाची आनी आजून ती आमच्या काळजांनी आनी मोनांनी शाश्वत जावन उरल्या. एक दीस मदर तेरेसा कश्ट तेल्या दुर्बळ्यांक आनी अनाथ भुरग्यांक कुमो करच्या इराद्यान थोड्या दानींक सोदून वेता. आनी हेचें वेता आसतना ती एका ग्रस्त मनशाक भेटता. आनी हो ग्रस्त मनीस असल्या संगतीक जावं वा असल्या व्यक्तींक जावं खंडन करतलो आनी दान करच्यांत फाटीं सरतलो. आनी अशें मदर तेरेसा वचून ताचे लागीं म्हाका इल्लें कुमो कर म्हणून विचारतना तो रागार जाता, पाड उतरांनी तिका जोर करता आनी निमणें तिचेर तिंपी उडयता. आनी ह्या संदर्भार मदर तेरेसान सांगलेली ती उतरां, बाबा जें कितें तुवें दिलें तें म्हाका दिलें, आतां म्हज्या भुरग्यांक कितें म्हणी दी. मोगाळ भावांनी भयणीनो, हें उतर आयकल्लो हो क्रिस्त मनीस विजमीत पावता. ताचें काळीज कनवाळ्यान भरता आनी निमणें स्वंत कुशेन आपलो कुमोक त्या मदर तेरेसाक तो दिता. आपणाचेर तिंपी उडयल्ल्या, आपणाक इन्कार केल्ल्या, पाड उतरांनी जोर केल्ल्या त्या ग्रेस्त मनशाचेर असलें उतर मदर तेरेसाक सांगूंक कशें तरी साध्य जालें. कित्याक मदर तेरेसान ताका फाटींच कितेंच उलोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार मदर तेरेसा जावन आसली सादी आनी बळी मनीस. तिच्या जिणयेंत बळेपणाचो शेगूण उक्त्यान दिसून येतलो. वय मोगाळ भावांनी भयणीनो, जर तर मदर तेरेसा
आज आमच्या सर्वांच्या काळजांनी शाश्वत जावन उरल्या तर न्हय तिच्या वडपणाक लागून बगार तिचे थंय असलेल्या त्या कलतेपणाक लागून तिचे थंय असलेल्या त्या बळ्यापणाक लागून देखून जेन्ना तिका शांतीपणाचो कुरव दिताना त्या वेळार पापा फ्रांसिसान सांगलेली ती उतरां मदर तेरेजा तुका सांत तेरेजा म्हणून उलोवंक वा आपोवंक आमकां तितकेशे कश्ट मारतात कित्याक म्हळ्यार तूं आजून पर्यंत आमच्या काळजांनी मदर म्हूण उरल्याय आनी आमची काळजां मना तुका आजून पर्यंत मदर म्हूण सांगूंक लालेतात ओय मोगाळ भावानी भयणी मदर तेरेजान आपल्या जिणे मुखान दाखोवन दिलें सादेपण वा बोळेपण न्हय अस्कतकाय बगार आमची ती ग्रेस्तकाय ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी साबार आनी चिंचे जावन आसा आमी इल्लें रफ आनी टफ मनशां जायचे आमचें नर्ते इल्लें गंभीरतेचें जायचें कोणायकी बगवून जिये नजो वा कोणाय मुखार हांवें लो जाय नजो कोणायकी हांवें सोंड दी नजो मोगाळ भाव भयणीनो जर तर हांव अशें केलें तर म्हाका आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमच्या शेजारां जावं दी वा आमच्या ह्या भोंवतणी जावं दी रेस्पेक्ट ना स्टँड ना हें जावन आसा एक सूख चिंता कित्याक हें आमचें अस्कतकाय दाखोवन दिता जर तर आज आमच्या भोंवतणी थोडी महान व्यक्ती आसात तर वा आमी थोड्यांक मोगान वळखता तर न्हय तांच्या व्हडपणाक लागून बगार तांच्या बळ्यापणाच्या शिगुणा वरवीं तांच्या कालतेपणाच्या शिगुणा वरवीं वय मोगाळ बाबा आनी भयणी आमचें व्हडपण दुसऱ्यांची झर्ती करता हेरांक सकला घालता रागार जाता स्वार्थी जाता आनी स्वाकेंद्रीत जाता आनी अशें आमी जावं पावता अस्कत पूण जेन्ना आमी बळेपण म्हणली तें हातेर काडून घेवन आमी मुखार सरता तेन्ना आमचें जिवीत जावं पावता क्रिस्तकायेचें बिडार आनी बळादीक हातेर तर आमच्या चलत्या जिवितांत आमी जावं जाय सादी आनी बळी सांग पावलो कोलोस्सेकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 12 अशें सांगता तुमी देवान विंसून काडलेली देवाक पवित्र आनी मोगाची देखून सदांच कालतेपणाचें दिनपणाचें दयाळ्याचें आनी कळवण्याचें आनी बळेपणाचें काळीज तुमकां आसूंक जाय आमी केन्ना हें बळेपणाचें काळीज काणून आमी मुखार सरता हें जावं पावता आमची अस्मिताय जेजू क्रिस्ता मुखार आतां आमच्या चलत्या जिवितांत एक सवाल येवंक पुरो कित्याक हांवें सादें आनी बळें जावन मुखार वचूं जाय कित्याक म्हळ्यार आमचो जेजू जावन आसा कलत्या आनी बळ्या काळजाचो जर तर पवित्र पुस्तकाचें पानां आमी उक्तीं केलीं तर थंयसर साबार दृश्टांत आमकां मेळटात कशें जेजू एक कलतो आनी बळो जावन आपल्या जिवितांत मुखार सरलो जो आमचें शुभ वर्तमान अध्याय 8 वाक्य 1-11 नुसार आमी थंय पळयता प्रद्वारान सांपडलेल्या स्त्रिये विशीं आमी थंय वाचता फारिजे वो प्रद्वारान सांपडलेल्या स्त्रियेक जेजू सरशें हाडटात आनी मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे जी कोण प्रद्वारान सांपडटात तांकां पात्रांवाची शिक्षा आसली आनी ह्या इरादान फारिजेव तिका जेजू सरशें हाडून येतात पूण जेजून सांगलेलीं उतरां तुमचे मदें कोणें वायट करूंक ना वा तुमचे मदें कोणें पाता करूं ना तो पयले मुखार येवन फातर मारूं आनी आमी पळयता एक एकलेस फाटीं सरले आनी थंय सावन ते नापयस जाले निमणे उरलोलो थंयसर जेजू मात्र आनी जेजून सांगता बाये आमी तुका खंडन करिना वस आनी मुखार पाता करिनाका हो एक मनोभाव जेजू थंय येवंक कशें साध्य जालें जेजून कसलें पाता करूं ना त्या स्त्रियेक खंडन करीत आसलें पूण जेजू कित्याक तिका वस आनी मुखार पाता करिनाका म्हूण समाधानान धाडटा खंडी सावन कित्याक म्हळ्यार जेजू थंय आसलें तें बळेपण ताचें थंय आसलें तें सादें आनी बळें जिवीत ताका हें उतर सांगूंक मुखार सरता मोगाळ भावानी भयणीनो दुसऱ्यान मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 20 वाक्य 1-11 थंय आमी वाचता आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलें जेजूचें जेरुसलेमांत जायते वंत प्रवेश जेजू एका गाडव्यार बसून
जेरुसलेमाक पयण करता. आमी जर हांव जेजू जावन आसा देवा सोंपवतो तो व्हरतो तो महान, तरी तो कित्याक गाडवाचेर एक साद्या मनशा बरी जेरुसलेमाक पयण करता. ताका हें कशें साध्य जालें म्हणलें एक सवाल आमकां येवंक पुरो. वय मुखार बाबांनी भयणी, कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसा एक बळो राय, आनी ह्या संवसाराक तूं दाखोवंक आयिल्लो हांव जावन आसा कलतो आनी बळो. देखून जेजू म्हणटा, या म्हजे सरशीन तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां आशिर्वाद दितां, कित्याक हांव जावन आसा कलत्या आनी बळ्या काळजाचो. देखून मोगाळ बाबा आनी भयणी, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत जियेत आसतना आमी क्रिस्ताचो पाटलाव करता, आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करच्या आम समेस्तांनी हेंच काळीज आमचे थंय रसूंक जेजू क्रिस्त आशेता. देखून आमी आमच्या चलत्या जिवितांत कलती आनी बळी जावंक जाय. तर आमी कशें कलती आनी बळी जावचें? पयल्या सुवातेर आमी कलती आनी बळी जावंक जाय देवा मुखार. कशें आमी देवा मुखार कलती आनी बळी जावची? पयल्या सुवातेर मोरया मायेन सांगलेली ती उतरां, हांव जावन आसा तुजे मुखार किरकोळ रचना, हें केदें व्हडतें बाग म्हाका तुवें फावो केलें. आमी आमच्या चलत्या जिवितांत केदना सोमया तूं जावन आसा महान, हांव जावन आसा तुजी किरकोळ रचना म्हणून ओपून घेता हांव वा मानून घेता हांव, हो जावन आसा आमच्या बोळेपणाचो गुर्तू. आनी दुसऱ्यान शतापातीक जेजूक सांगलेली ती उतरां, सोमया तुवें म्हज्या घरा भितर येवंक हांव योग्य न्हय, तुजें एकच उतर पुरो. आमी आमच्या चलत्या जिवितांत सोमया तुजी काकुळती ती दिश्ट आमचेर घाल, कित्याक आमी पातकी, आमी जावन आसा पातकी, हें केन्ना आमी ओळखून घेता तेन्ना आमी देवा मुखार सादी आनी बळी जावं पावता, आनी हो जावन आसा बोळ्यापणाचो गुर्तू. तिसऱ्यान जो पात्रियार्कान सांगलेली उतरां, सोमया तुजी उतरां तुजो वाटो विचित्र, आमच्यान तें समजना. केन्ना आमी आमच्या जिवितांत सोमया तुजो वाटो वा तुजी चिंतना जावन आसात महान, आमच्या की हुंसायेची म्हूण हांव मोगान आनी कलतेपणान ओपून घेता, तेन्ना हांव जावं पावता कलतो वा बळो, आनी हो जावं पावता एक बोळ्यापणाचो गुर्तू. आनी निमाणें जावन मोरये मायन परतून सांगलेली उतरां, बापा म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं, म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी म्हज्या जिवितांत जावं. आनी केन्ना हांव म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक पेसारता, देवाच्यो योजना म्हज्या जिवितांत सदांच आसूंक जाय म्हूण हांव संतोसता, तेन्ना हांव जावं पावता देवा मुखार सादो आनी बळो, आनी हो जावन आसा म्हज्या बोळ्यापणाचो गुर्तू. ओय मोगाळ बाबांनी भयणी, जेन्ना ह्या मनोभावान आमी जियेता आमी देवा मुखार जावं पावता खालती आनी बळी, आनी हो जावन आसा आमच्या बळ्यापणाचो गुर्तू. आनी दुसऱ्यान आमी सादी बळी जावंक जाय हेरां मुखार. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कशें जुजे आपल्या बाबा आनी कुटुंबां ती सादो बळो जावन जियेता म्हणलें आमी थंय पळयता. जुजे जावन आसलो आपल्या बापायक मोगाचो पूत, आनी हें तांच्या बाबांक पळोवंक जालें ना. तें मसरान भरले, स्वार्थान भरले, देखून ताका जिवीश मारूंक ते सोदताले. निमणें आमी पळयता ताका एका पोट्टू बांयन ते घालतात, आनी उपरांत इजिप्तकाराक ते विकतात. आनी अशें घडलें की थंयसर दुखोळ येयलो, आनी ह्या संदर्भार ताचे भाव इजिप्ताक पलायन करतात, थंयसर वेतात. आनी थंयसर वेता आसतना जुजे आपल्या भावांक पळयता. आपले भाव ताका वळखना जाले, पूण जुजे तांकां पळोवन वळखलो, तांकां पळोवन तो रडलो, आनी तांच्या तो आदाराक पावता. आपणाक इन्कार केल्ल्या, आपल्याक जिवीशी मारूंक सोदतेल्या, आपणा ते स्वार्थान भरलेल्या त्या भावांचेर तो कशें काकुळतेचे दीस लायता. कित्याक तो तितलो सादो बळो जालो, कित्याक तो तांच्या कश्टांत स्पंदन जालो, कित्याक तो तांकां आदार दिवंक मुखार सरलो. कित्याक म्हळ्यार जुजे जावन आसलो एक सादो आनी बळो मनीस, आनी ताचें बोळेपण अशें करूंक ताका मुखार सरता. मोगाळ बाबांनी भयणी, आमचें बोळेपण हेरांचें उणेपण समजूंक आदार दिता. आमचें बोळेपण हेरांच्या गरजांत स्पंदन करूंक आमकां आदार दिता. आमच्या जिवितांत हेरांचो हुस्को आमकां आसता, हेरांचें बरेंपण आशेता,
आनी हेरांच्या प्रगतेक आमचें जिवीत आमी मुखार सरूंक आदार दिता आनी आमचें बळेपण हेरांक दुखयना हेरांक सकला घालिना मागार आमचें बळेपण हेरांक उंच भरता मानान आनी गौरवान लेखता जेन्ना आमी ह्या मनोभावान हे बरी आमी जियेता आमी जावं पावता हेरां मुखार सादी आनी बळी आनी हो बळेपणाचो गुर्त हेरांक आमकां दाखोवंक साध्य जाता सा पावलो न्हू फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 5 आमकां सांगता बाबा भयणीनो तुमचें बळेपण सर्वांक खळीस जावं आनी पापा फ्रांसिसान सांगलेली ती उतरां सदांच तुमच्या जिवितांत बळेपणान आनी गौरवान चला आमची भास जावं पुरो कोंकणी आमची भास जावं पुरो इंग्लीश वा कन्नडा पूण ताच्या वरती आमची भास जावन आसा बळेपणाची आनी हेरांक आनी देवा मुखार मानान आनी गौरवान चलची आनी हसलें जिवीत आमी आपणावंक पापा फ्रांसीस आमकां उलो दिता आज आमी सर्व दाणी पासून मागचो दीस जावन आसा भोव खुशी कित्याक म्हळ्यार आमी हर एकली दान करता जावं पुरो थोडी धाकट्या मट्टार वा थोडी उदार मनान व्हडल्या मट्टार दिता भोव बरें पूण आज आमी आमकां सवाल करया जेन्ना हांव दान करता म्हजो मनोभाव कसलो जावन आसा खंयच्या मनोभावान हांव हेरांक दान दिता वा कुमो करता म्हजें व्हडपण हांव दाखयता गी फाटल्या दिसांनी मोगाळ बाबांनी भयणीनो आमी पळयलां जावं पुरो वॉट्सॅपार जावं पुरो तूं फेसबुकार इंस्टाग्रामार आमी स्टेटस घालना जावं पुरो आमी दिवचें दान जावं पुरो आमी दिवच्या दाना मुखार आमी रावन फोटो काडन आमी घालिना गी हें आमचें कितें दाखयता व्हडपण गी वा आमचें सादें आनी बळेपण आमकां आमी सवाल करया जेजून सांगलां जें कितें तुज्या उजव्या हातान तूं दिताय तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं जेन्ना आमी उदार मनान दान दिता भोव बरें पूण दान दितना आमचो मनोभाव इल्लो आमी सारको करूंक प्रयत्न करूंक जाय जेन्ना हांव खलतेपणान बळ्यापणान हांव हेरांक दान करता तेन्ना हांव सदांच सादोपळो जाता बळ्यापणान हांव हेरांक कुमो करता आनी असलें जिवीत आमचें जावंक जाय वय बळेपण न्हय अस्कतकाय मगार आमची गिरेस्तकाय देखून मातेवाचें शुभवर्तमान अध्याय 5 आनी वाक्य 5 आमी वाचता सादी बळी कितली बागी पृथ्वी जातली तांची दायज तांकां बेसावां लाभतली तांच्या जिवितांत संतृप्ती लाभतली आनी मोगाळ बाबांनी भयणीनो असलें सादें बळें जिणे जियोण बाळूक जेसू आमकां आदार दिवं आनी अशें आमच्या जिवितांत बळेपण सर्वांक दाखोवंक तसो बाळूक जेसू आमकां ताच्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी बरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भक्तीपणी मागया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेख्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान हांव मागता ते आमकां खरीपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवण्याचे ससनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत तुजो पूत आमच्या विनाशी सायबान दिश्टीक पडलो. ताचे अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासूंक तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्सने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटुया. तुमच्या कुर्सानी पुन्हा जीवन पोना भूमी तुवें आमकां सोड लायचो मिया.
पूर्ण कर जे ख्रिस्ताचे चर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सोडवण्याची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोमतेले आम सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितीमेचेर विस्तरल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्या अंत्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर. प्रत्येक तरान मरण पावल्या आमच्या दान्या बसत आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता हांव कारमरी देवाचे मये सांगाते भगवंत धर्मदूत आनी सर्वांकाळी तुका मानवतल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. माया मोगासो आनी बळ्यापणाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी. ह्या संवसाराक येवन आपूण जावन आसा कालत्या आनी बळ्या काळजाचो म्हूण दाखोवन दिलेली आनी हेच परी आमी आमचें जिवीत सादें आनी बळें जावन जियोवंक आमकां मार्गदर्शन दिलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुजे भितर तुमचे म्हाका फोव ना तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली.
पासून तुम्ही मोग करा आणि मुझे सवय एकवटान रावा संसारार मुझे काम तुम्ही मुकारून मोरा मुझे करे फाटलाव धजाया हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही काम दिले हांव ताणेलो तेका पियेव दिले म्हज्या लाडाक बुवा तुम्ही कितें केले तेच म्हाका तुम्ही केले म्हज्या लाडा भावान तुम्ही कितें केले तेच म्हाका तुम्ही केले तुम्ही जेरूस निमचे मीर तुम्ही ताची सरी जाली तुमची जावजिनी बोरे कोण बोरे मोन दाखून उतरा करण्यानी वाट पुसो संतोष सगळ्यांनी हांव भुकेलो म्हाका तुम्ही खावंक दिले हांव ताणेलो तेका पियेव दिले म्हज्या ल्हाना भावा तुम्ही कितें केले तेच म्हाकाच तुम्ही केले म्हज्या ल्हाना भयणी तुम्ही कितें केले तेच म्हाकाच तुम्ही केले प्रार्थुया प्रितीवोन बापा तुझ्या पुताच्या नावान मान दिवन सगळ्यांनी दिबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलय हे तुझ्या मोगाचें येवजण पसोत ओ दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान विसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थना त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. दायकर बसात. आज सर्व दानी खातीर मागचो दीस. फाल्यां सर्व कार्मेलीत कुटुंबा खातीर आनी सर्व रिलिजियस भाव आनी भयणी खातीर मागचो दीस. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले आनी बरे शिकवण दिले यासाक जावन आसात बाप आयवन सिक्वेरा नवो यासाक प्रस्तुत गोवा हांगास म्हापसा म्हणल्या शहरांत आमचें एक ल्हानशें घर आसा थंय सहायक डिरेक्टर जावन वावर दिवन आसा. आमच्या कार्मेलीत वडदेक सर्वाल्ल्या भुरग्यांचें पयलें वर्स ह्या घरांत जाता त्या भुरग्यांचो सहायक डिरेक्टर जावन बाप आयवन सिक्वेरा वावर दिवन आसा. आमच्या खातीर मीस भेटोवन आनी तशेंच आशिर्वाद दिवचे बाप आयवन सिक्वेरा तुमकां देव बरें करून तशेंच जेजू बाळकाची सर्व आशिर्वाद तुमच्या वयर आनी तुमच्या ह्या जाकी मिसांवाचेर आमी मागता. देव बरें करूं फादर आयवन. ताज्या सांगाता आसा विल्सन तावरो होय नवो यासाक ह्या दोगांय याजकांक देव बरें करूं. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी जेजू आनी मिसा सक्रेस आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सोबिया
आणि सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. ओसनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाची उडुका दिंबी गड्या प्रागाच्या बाळकाजेचे नव्यान मनशाच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियलो सुवर्तरांच्या गरजणी तो मनशाक पावलो. पीड गुणा कर देवीक वयस मेळ्ळें नांव ताका पावस जालें. नेण्याऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशां ताच्या सोर गरजणी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सोड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. म्हाका च्या भाव भयणीनो जायती त्या सवां मागणी हाडन जेजू बाळका मुखार आमी येयल्या. भावार्थान ती सोर मागणी जेजू बाळकाड सांगया. आज आमी दाणयेचो दीस जावन आचरण करता. ह्या संदर्भी प्रत्येकान आमच्या सोर दानी खातीर मागया. हस्त्या तोंडात दिवचो देवाक मोगाचो गे. आमची भाव भयणी दानी जावन एका रितीन वा अनेक रितीन संतोषान मोगान आमकां तांणी तांचें दान दिलां. कालच्या दिसा 25 वर्सांचो जुबल्यो आमी आचर केलो. इतले मजबूत पुणशेत फावो जाला तर देवाच्या आशिर्वादांनी बऱ्या दानीच्या सायान साथ जाला. ह्या वेळार आमी मागया सोर आमच्या दानी पासतो जावं पुरो पयशे रुपी जावं पुरो काणिकी रुपी जावं पुरो वॉलेंटियर्स जावन साहित्य वर्सां जावन बरे वॉलेंटियर्स आमचे मदें आसात. निस्वार्थी सेवा करन आसात. जावं पुरो बरे उतरांनी आमी तुमचे सांगात आसा म्हणून आमकां उत्तेजन दिल्लीं जायती भाव भयणी आसात. तांच्या बऱ्या मनाक देव आशिर्वादीत करून दी. कितें तांणी फुलवा फुलाची फाकली जावन दिल्या ते तांकां दामापान देव फाटीं दिवन मागया. ह्या वेळार मागया आमी नाना रितीची ते सवान आयल्या. जर तर कोणाकी मागण्याची गरज आसा वा कोणाक मागता म्हूण बसयलां तर ह्या वेळार सगळ्यांची मागणी आमी जेजूच्या पांयां दवरया. जर तर मारेकार पिड्यांत वळवलतल्या लोकां बसत मागया. गुण जायना तसले पिडे वरवीं वळवलता तर जेजूक सोर साध्य जेजू बळकात हांव गुण जावचे खातीर मागया. जायत्या जाणांनी मागलां. जायत्या जाणां मागणी आमकां सांगल्यात. दोगा भाऊ भयणींनी कॅन्सर पिडे वरवीं वळवून आसात. मागा फादर म्हूण सांगलां तांचे खातीर मागया. जायत्यांनी सांगल्या भुरग्यांचे देणे फाव जावना 10 वर्सां तावन आनी थोड्या वर्सां तावन त्या भाव भयणी मागया. जर तर कोणाकी खाजराचे बरी सैरीक मेळचे खातीर सैरीक सुद्दां तर त्या भाव भयणी पासून मागया. कुटुंबा खातीर मागया. कुटुंबां शांती समाधान. युवक युवती पासून मागया. जायते युवक युवती बरें करून शिकल्यांत. बरें काम आसा. परत तांचें काम ह्या पिडे वरवीं कोविड-19 वरवीं सुकून पडलां. जायतो लोक युवक गांवांत आसात. परगांव तशा भाऊ भयणी पासून मागया. जर तर कोणाकी कामाचे बरी गरज आसा कामांत कश्ट जाता तर तांच्या भाऊ भयणी पासून मागया. मागीर आमच्या सोरू भुरग्यां पासून ह्या पिडे वरवीं जायते भुरग्यांचे इस्कॉल सुकलां. शिकपाचे कश्ट जाल्यात. शिकोवप सुकोवन पडलां. त्या भाऊ भयणी खातीर मागया. भुरग्यां पासून मागया. इगर्ज मते पासून मागया. धर्मिका पासून मागया. मिसां वावरांनी काम करच्या धर्मीक तशें लायक भाऊ भयणी पासून मागया. अशी आमची सूर मागणी मौनपणे जेजू बळका मुखार दवरया. सकट सांगात म्हण्या ए भगवंत जेजू बळका तुजी सूर पदवी हाज्या पितरान उगड पिकले आसता
तुजो हात बेसांव दिवंक उखलले आसता तुका पातेन उलो मारतल्या सक्तांक देन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन. आमचे बापा सरीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं. नामान बरे कृपेन भरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जिजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जेजू बळका आमचेर बेसावंक आयक आमचे मागणे. जेजू बळका आमचेर बेसावंक आयक आमचे मागणे. जेजू बळका आमचेर बेसावंक आयक आमचे मागणे. जेजू बळकाक मागणे. हे जपाच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुतीची दिश्ट गळ म्हणून तुजे मुखार आमी सरपडून मागता. तुजे इतले बिरमतीन बरयले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सुदी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सोर कश्ट आनी निराश पावन तुजी कुमोक आनी आमकां बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या संगाता आमी तुका वनूच सदां सर्वता आमेन. जेजू बळकान एका रितीन वा आनीक रितीन जायतीं अजपां आमच्या जिवितांत केल्यांत. हर एका दिसा हर एक घडी हर एक वेळार जेजू बळको आमकां सांगात दिला. जायतीं अजपां आमच्या जतन वा आमकां कळनासतना जाल्यांत वा कळोवन जाल्यांत आमी मागलें सर वा एका रितीन वा आनीक रितीन कितेंच मेळनासतना फाटीं वचोंक ना. हे सोर अजपा खातीर विचित्र कृत्यां खातीर मौनपणी खालजावन बळका जेजूक अर्कां दिवया. अर्गां उतरां जावन सांगात म्हणया ए भोव उद्दार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे खाकलूत आमी वणयतल्या. तूं जावन आस आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाचे इमाजी मरेपात सगळं भक्त सगळ्यान विस्तरून दी. सर तुज्या बळापणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजो जोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावं बळका जेजू. बाळका जेजूची आशिर्वादां घेवंक आमचे तकले आमी बघूया. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबत जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आम्ही ताची बरी जाव तूं आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारो तूं पाताळांत देवलो. आतां सुंदरच्या बळीची
आमच्या स्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव.